एक म्हणजे आज जे आंदोलन करपाक मुखार सरल्या काँग्रेस असो आप असो किंवा गोयचे इतर पक्ष असो ह्या पक्षाक सुरवातीक कितें केलें हें विचारपाची पत्रकारांनी आनी मिडियान आवश्यकता आसा. हो विशय हो आतांचो न्हय, हो विशय 1972 जेन्ना भाऊसाहेब बानोडकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या नंतर ताई जेन्ना मुख्यमंत्री जाली तिणें सडेतोड उत्तर कर्नाटकाक त्या वेळार दिल्लें. त्यानंतर 1978 जेन्ना हो विशय परत आयलो तेन्नाय त्या वेळावयली मुख्यमंत्री बाय शशिकलाताई काकोडकर हांणी सडेतोड उत्तर दिलो. आनी त्यानंतर परत एकदां जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें तेन्ना दयानंद आमचे जे एक्स वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आशिल्ले फॉर्मर MLA तांणी सडेतोड उत्तर त्या वेळार दिल्लें. तशेंच सडेतोड उत्तर दिवपाक जाय आशिल्लें ते मदीं कर्नाटकांतल्या काही जे मंत्री आसात तांचे जे इतर सहकारी आसा जवळ जवळ 24 MLA ह्या म्हादयच्या हातूंत येतात कर्नाटकाच्या. त्या खातीर हें सगळें चल्लां अशें म्हाका दिसता. आतां ताका उपाय म्हणजे आमी जी मिटींग घेवन हांगा गेल्ले खंय दिल्लीक गेल्ले आनी आमकां जे एश्युरन्स आमकां दिल्ले आसा ते एश्युरन्स येदा कदाचित मुख्यमंत्री हांगा उलयतलोय बी आतां सभागृहांत तें हांवें उलोवप बरोबर न्हय. आनी एक गोश्ट कितें आसा की माननीय होम मिनिस्टर अमित शाहान जी मिटींग घेतली आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जो युनियन वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा ताणें जी मिटींग घेतली ताजे वयल्यान म्हाका तरी दिसता गोंयकारांक जें कितें जाय तें मेळपाक जाय. तो आमचो हक्क आसा. म्हादयचें उदक आमचेंच ह्या बद्दल दुबाव ना. कॅचमेंट एरिया जरी थंय आसली आनी नदी जरी थंय आसली तरी हे नदीच्यो सगळें उदक गोंयांत येता आनी गोंयाकारांक तें मेळपाक जाय. मोगो पक्षाचें धोरण आसा आनी मोगो पक्षाच्या धोरणाक तारकत दिवपा सारको निर्णय केन्नाच हांव स्टेटमेंट केला तुमी समज आसता तशी ऑफकोर्स मुख्यमंत्र्यान आनी आमी सगळे मुख्यमंत्रीच न्हय आमी सगळे जे कोण माननीय होम मिनिस्टर अमित शाहाक मेळ्ळ्या आनी त्याच बरोबर आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक मेळ्ळ्या युनियन वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक तांणी जें उतर दिलां ताजेर आमी विश्वास दवरपाक जाय आनी आमी तशें काम करतात. एका सायडीक आमी पळयता की आतां जे पळय आंदोलन करता आनी जी पब्लिसिटी दिल्या तीच पब्लिसिटी जर 2018-19 जेन्ना मगो पक्षान आंदोलन उबें केल्लें तेन्ना तुमी जर पब्लिसिटी दिल्ली जाल्यार आज हो दीस I have deprived you all. No, I didn't understand what exactly you want to ask me. Just tell me. Yesterday, CM had told that late Manohar Parrikar, because of the late Manohar Parrikar, the DPR has been delayed. See, when the DPR was supposed to be prepared at the center, I got a call from one of the secretary at the center and told me that Karnataka is after preparing the DPR. This has brought to the notice of the Goa. That time, all people were known about this, and agitation was started at the end portion where the Ugam of Madai in Goa is Uste. I don't know whether you know the Uste. Uste. थंय आमी शंखनाद केला. आमच्या हातूंत शंखनादाचो अर्थ मातसो तुमी कोणाकूय विचारा. जेन्ना शंखनाद करता किंवा चर्चींनी घाटी मारता ताका अर्थ आसता. चर्चींनी जेन्ना घाटी मारता आनी आमी आमच्या धर्मात शंखनाद करता तेन्ना अर्थ आसता हें लक्षात दवर. So there was no delay, sir. आज असेंब्लीचो पयलो दीस आसा. राज्यपालांचें अभिभाशण म्हाका दिसता वर्साच्या सुरवातीक जाता त्या पद्दतीन गव्हर्नर एड्रेस करपाचें आसा. ताज्या उपरांत तरी आयज कामकाज कांयच ना. उरता उरलो म्हादयचो इश्यू
सभापतीन ऑलरेडी शेवटचो दीस अर्दो दीस जो आसा हो म्हादईच्या डिस्कशना खातीर म्हणजे प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या उपरांतचो पूर्ण कामकाज हे म्हादईच्या डिस्कशना खातीर दवरला. म्हाका दिसता निश्चितरित्या प्रत्येका खातीर उलोवपाक स्कोप आसा, प्रत्येका खातीर सजेशन्स दिवपाक स्कोप आसा. एक चान्स तेंच्यांनी आसलो तो वगडायलो. आतां सर नेक्स्ट म्हादईच्या सब्जेक्टाचेर थोडे अर्दो दीस दिवप कमी जावना म्हादईच्या सब्जेक्टाचेर. कालचें म्हजें व्हर्च्युअली भाशण तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. फाटल्या 30 वर्सां एक्झॅक्टली म्हादईचे खंयसून सुरवात जाली आनी खंय पर्यंत पावले. लिगली कितें आमदार आसले ते तुमच्या हाडीन आसूं रे. आमदार तेवटेनचे हेवटेन येयल्यानी पक्षाची नीती जी आसता पळय न्हू ती म्हत्वाची आसता. त्या पक्षाची स्ट्रॅटर्जी जी आसता पळय न्हू ती म्हत्वाची आसता. हांगासर आमदार कोण खंय आसा ताज्या पेक्षा तेन्ना आसलेल्या सरकारान कितें राज्या खातीर केलां आनी कशें राज्या खातीर केलां एडवायजर तेवटेनूच आहा रे तें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता हांवें त्या खातीर म्हटलें न्ही पॉलिसी ऑफ दॅट टायम ऑफ दॅट गव्हर्मेंट म्हणजे फॉर एग्जाम्पल खंयच्या पक्षाचें सरकार तेन्ना आसा आनी ते तो पक्ष आपल्या राज्या खातीर आनी राज्याच्या विकासा खातीर इवन दो मागीर ते पॉलिसीज आसतले किंवा डेव्हलपमेंटल वर्क आसतले कशा पद्दतीन फुडें व्हरता हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर मुद्दामून हांव तें तितून वचना कंपॅरिजनाक. म्हणजे खंयचीय डिसिजन ही जेन्ना घेता. काल मायनिंगाची आमी 4 ब्लॉकांची लेटर डिस्ट्रिब्यूट फुडल्या 50 वर्सांचो विचार केला. तेन्नाय म्हजें भाशण आयकलां आसतलें तुमी. तें आयक दाखयता म्हणजे कळटलें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार फुडल्या 50 वर्सांचें व्हिजन दवरून काम करता. आमी ह्या अमृत काळांत म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली इन 2047 ती 25 वर्सां तेच्या फुडली 25 वर्सां अशा 50 वर्सांचो विचार दवरून आमचें सरकार काम करता.